Hello, I'm Father James Kubicki of the Apostleship of Prayer, and today is the feast of the first native-born citizen of the United States to be canonized, Elizabeth Ann Seton. When he canonized her in 1975, Blessed Pope Paul VI said, "Saint Elizabeth Ann Seton is an American. All of us say this with spiritual joy and with the intention of honoring the land and the nation from which she marvelously sprang forth as the first flower in the calendar of the saints." Elizabeth Seton was the mother of a family and at the same time the foundress of the first religious congregation of women in the United States. End quote. You might ask, how was that possible? Well, after her husband died and her children had grown, she founded the Sisters of Charity. She was a woman of charity, so it's no surprise the congregation she founded was named that. Her spiritual director wrote of her, "Her charity made her watchful, never to speak evil of others, always to find excuses or to keep silence." Good advice, wouldn't you say? Especially as we strive to practice mercy in our thoughts, words, and deeds. That's the secret of holiness, you know. Charity, mercy, and it begins with our thoughts and words. So, as the saying goes, if you can't say anything good about another, don't say anything at all. Be silent and pray. Pray for that person. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार ही आयची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जेजस फेर्नांडीस, तशेंच दुसरे दिसा सोंपून गेल्ल्या मार्टिना वाज. देवान तांकां स्वर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज रेजिनाल्ड आल्मेदा आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच जोवेल फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतल्या मानुएल हाची पासत आनी तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. स्वर्गीचें राज लागीं पावलां. भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारांत आयलो स्वर्गीचें राज आमचे पासत दिवंक. जाल्यार जुआंव बावतिस्त आमकां ह्या स्वर्गीच्या राजाक तयार जावंक उलो मारता. आयज जुआंव बावतिस्ताचो ताळो आमच्या कानार सादवता आसतना आमचें जिवीत बदलूंक आनी नव्या जिविताक आमी वेंग मारूंक आनी स्वर्गीच्या राजाक तयार जावंक आमकां उलो. जायते फावटी हो उलो आमी कानार घेवंक ना. असल्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरबुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान चालून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध
हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत बागीवन सदांच हाकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे मोहिमेचो प्रकाश आमच्या काळजांनी फांकय. ह्या उजवाडान संवसाराच्या काळोखांतल्यान चलून सासणीक उजवाडाच्यान आमच्या माय देसान आमी पावुशें कर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासना. बागीवोन जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचें कळ्ळें मेळटाच. कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटाव आनी ताका मानता तें आमी कोत्ताव. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावाट दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग कोरचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सवें जियेता आनी देव तांचे सवें जियेता. तो आमचे सवें जियेता म्हूण ही खुणा आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, कोणाचोय संदेश मांडून घेवं नाकात, पूण तो संदेश देवा कडचो येता जाल्यार कोसाक लावन पळयात. कारण जायते फटकिरे प्रवादी संवसारांत आयलोले आसात. देवाचो संदेश हे खुणे वरवीं ओळखून घेयात. जो कोण जेजू क्रिस्त मुनसुबेंत आयला म्हूण मांडून घेता तो देवाचो संदेश घेवन येता. आनी जो कोण जेजूक असो मांडून घेना तो देवाचो संदेश हाडिना. हाचो संदेश क्रिस्त विरोधीचो. तो येवचो आसलो म्हूण तुमी आयकल्लें. खरेंच म्हणल्यार आतां लेगून तो आयलोलो आसा. चुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी देवाची आनी ताचेर तुमी जैत वेलां. कारण जो तुमचे सवें आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट. ते जाल्यार संवसारांतले. देखून संवसाराची भास ते उलयतात आनी संवसार तांचें आयकता. पूण आमी देवाचे. आमी जो कोण देवाक वळखता तो आमचें आयकून घेता. जो कोण देवाचो न्हय तो आमकां कान दिना. हाचेच वरवीं कोणाचो संदेश स्वताचो आनी कोणाचो फटकिरो तें आमकां कळटा. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. जबाब, राष्ट्रां तुमचें दायज करून दितलो. जबाब, राष्ट्रां तुमचें दायज करून दितलो. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगडटलों. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत. हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. चेकांचेक सगली प्रितूम तुजी आज्ञा कोत्तलो. जबाब, राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. आतां राजानो समजून घेयात. संवसाराच्या राजकारभारांनो चतरायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात. ताचें बें धरात आनी तरतरून ताच्या पांयां पडात. जबाब, राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू
स्वर्गा राज्याचे शुभ वर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो कोत्तालो. Hallelujah, 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 hallelujah. सुरविस्पूर तुमची सवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. उमा तुका आसूं. जुवांक कैदी केलो म्हूण आयकल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी नाजारेत सोडून जाबुलोन आनी नाफ्तालीच्या शिमेर दर्या देगेर आसत्या काफारनावान ताणें ती काण केलें. इजायास प्रवाद्यान आदींच सांगलोलें तें हे परी पाळोन येवंक जाय आसलें. जाबुलोनाचो आनी नाफ्तालीचो गांव दर्या देगेन वेत्या मार्गार जॉर्दाना पेले तोडी राष्ट्रांची गालिलिया. काळोखांत आसतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो. मोरनाची सावडी पडलेल्या गांवांत रावतल्या एक उजवाड उदेलो. तो दीस तावन जेजू अशें म्हणून प्रवचन करूंक लागलो. जिवीत बदलात, कित्याक स्वर्गीचें राज लागीं पावलां. जेजू आख्या गालिलिया भोंवतणी वचून तांच्या देवस्थानांनी शिकयतालो. स्वर्गा राज्याचें शुभ वर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. ताचें नांव आख्खे सिरियेक गाजलें आनी सोमेस्त वायटाकारांक सोबार जिन्साचो रोग आनी दुखीची पिडा आसलेल्यांक, देंवचार बशिल्ल्यांक, मुर्लूक जालोल्यांक आनी आरेन पडलेल्यांक ताचे सरशीं हाडटालीं आनी तो तांकां बरीं करतालो. गालिलिया, देकापोलीस, जेरुसालेम, जुदिया आनी जॉर्दाना पेले तोडी थावन येवन लोकांच्यो व्हड उरपोंजी ताचे फाटल्यान वेताल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका दिसता. जिवीत बदलात, कित्याक स्वर्गीचें राज लागीं पावलां. भाव भयणीनो, ह्या उतरांनी जुआंव बावतिस्तान सुरू केल्लें प्रवचन करूंक आनी जुआंवांक जेन्ना कैदी केलो तेन्ना जेजू आपुणूय भायर सरून हींच उतरां घेवन आपुणूय प्रवचन करता. जिवीत बदलात, कित्याक स्वर्गीचें राज लागीं पावलां. आनी जिवीत बदलप म्हणल्यार देवाक ओळखून घेवप. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता कशे भाशेन देवाक ओळखून घेवप हें गरजेचें, कित्याक देव आमच्या जण एकल्याच्या भितर रावता. देवाचो आत्मो आमचे भितर घातलेलो आसा आनी जरी तर देवाचो आत्मो आमचे भितर घातलेलो आसा तो आमी जरी तर ओळखना जाल्यार वायटव्याच्या हातान आमी पडटा. ह्या पासत भाग्योन जुआंव आमकां आपली भुरगीं म्हणून ही चीट बरयता आनी ही चीट बरयता आसतना एक आमकां शिटकावणी. आयकात दुसऱ्यांचें, संदेश घेयात, पूण कोणाचो संदेश घेतात ताचे विशीं चोत्राय धरात, कित्याक क्रिस्त विरोधी संवसारांत आयिल्लो आसा आनी हो क्रिस्त विरोधी म्हणटा तो साद्या उतरांनी आमच्यान म्हणूंक जाता देंवचार. जाल्यार देंवचार आपलोय संदेश आमकां जायते तरेन दिता, वेगवेगळे तरेन. भोव करून ज्यो वस्तू आमकां बऱ्यो दिसता, एट्रॅक्ट जाता, तसल्या वाटांनी आमकां देंवचार आपलो संदेश दिता, क्रिस्त विरोधी आपलो संदेश दिता. क्रिस्ताचो संदेश जायते फावटी अवघड मानून घेवंक, समजून घेवंक. ह्या पासत ताका आमचें मन दिवपाक जाय, ताका आमचें काळीज दिवपाक जाय. तर आमच्या काळजान जो देव आसा तोच हो संदेश आमकां समजून घेवंक आनी मानून घेवंक आदार करता. ह्या पासत जो देव वो जो देवाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घातलेलो आसा
तो आमच्या काळजांत जागूंक आमी जिवीत बदलूंक गरज. आमी सर्गीच्या राजाक लागीं येवपाक गरज. आनी जेन्ना आमी अशें करता तेन्ना ह्या क्रिस्त विरोध्याचेर व देंवचाराचेर आमी जैत व्हरूंक जाता. कित्याक जेजून ताचेर जैत व्हेला. जाल्यार हीच कृपा आयज आमकां मागुया. जैताचो उलो आमच्याय जण एकल्याच्या कानार सादून दी. सगलें जें कितें वायट आसा, सगलें जें कितें देंवचाराचें आसा, सगलें जें कितें क्रिस्ताचेर आनी क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता ताचेर आमी जैत व्हरूंक देवाचो आत्मो आमचे भितर जागूंक आमकां ही कृपा मागुया. याज्ञिकुंडो समोर पिता, आमची मना समोर पळया. आत्मीक कुंडो तयार कोता, काळजाय आमची तयार करया. याज्ञिक ताका रोस पेटयता, आमी आमची जीण पेटोवया. Krista rogo tokon dita, piu kami aidi savya. Surgi jevon toya satle, buktan maruk lagi sorya. Krista rogot pivon satle, amcia atmiang dados korya. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या तें बलिदान आपल्या मनाखानी मोहिमेक आमच्या नाखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिलें तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. काय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांच्या सासणांच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान मुख्या जोडलो अविनाशी मान. एकवट वो कितलो अजापांचो. सोमेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. नवराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गुटपोर गोठुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. देवाचो आत्मो आमच्या जण एकल्याच्या भितर आसा आनी आमकां तो सगळ्या वायटाचेर जैत मेळोवंक ही शक्ती दिता. ही शक्ती घेवन बाराबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा, स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळीक पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. तुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतेन राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक पुण्या खातीर मागणे. मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवर तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत
काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण आसा समजून म्हूण समजून हांव तुका हांव वेंगयता तुका वेंगयता आनी आखीच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळी जावन केदीच वेगळी जावन म्हाका दिवं म्हाका नाका दिवं नाका आमेन आमेन. म्हज्या जेवणाक येयात बावयन कशी बसात म्हज्या कुडी रोखतात कशी दादोसायात म्हज्या जेवणाक येयात बावयन कशी बसात म्हज्या कुडी रोखतात कशी दादोसायात जेजूची वीट तुजे सावंदीची वीट आमचे जेजूची वीट तुजे सावंदीची वीट आमचे मुंडो मोडून बांदतात जिवान भरून बोचतात तुमी चुंडो जायात दुसऱ्यांक जिवान भरात मुंडो मोडून बांदतात जिवान भरून बोचतात तुमी चुंडो जायात दुसऱ्यांक जिवान भरात जेजूची वीट तुजे सावंदीची वीट आमचे जेजूची वीट तुजे सावंदीची वीट आमचे म्हजे कुडी वांगडा तुमची किल्लांक दियात म्हज्या रोगता वांगडा तुमचे पियूंक दियात म्हजे कुडी वांगडा तुमची किल्लांक दियात म्हज्या रोगता वांगडा तुमचे पियूंक दियात जेजूची वीट तुजे सावंदीची वीट आमचे जेजूची वीट तुजे सावंदीची वीट आमचे प्रार्थूया. प्रितच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणाच्या बोळान आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कोर म्हूण मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. संसार तुमचे संगाती हांव आसां.
तुमचे संगती हावसा पापान म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा पवित्र आत्मो गिर्यात ताच्या बोलान सोबतीन देसान सोगल्यात म्हजे कोवाय जाया संसार सोंपोवया तुमचे संगती हावसा संसार सोंपोवया तुमचे